तिच्या पयलीं स्वाक्षरी मोहीम हातान घेतिल्ली, सिग्नेचर कॅम्पेन हातान घेतिल्ली, कारण प्रशासन हे पूर्णपणे ठप्प जाल्लें आसा। तेन्ना 2 मिनिस्टरूय हॉस्पिटलान आशिल्ले आनी चीफ मिनिस्टरूय बरो नाशिल्लो, तोय तेन्ना गोंया भायर आशिल्लो। तेन्ना ही कॅम्पेन आमी हातान घेतिल्ली। ताज्या उपरांत 2 मिनिस्टरांक काडून उडयल्ले आसा आनी ताज्या बदल्याक दुसऱ्या MLAंक मिनिस्ट्री दिल्ली आसा। पुणून होय एका तरेन हे विक्षिप्त कितें तरी सरकारान चल्लां अशें आमकां दिसता, कारण स्वता मुख्यमंत्री जो इतलो बरो ना ताणें रेजिग्नेशन दिवंक ना, पुणून दुसरे जे बरे ना ताज्या मंत्रिमंडळांतले ताका ताणें काडून उडयल्ले आसा। आनी आपूण तो आपली जी पोजिशन आसा मुख्यमंत्र्याची ती तो घेवन तसो आसा। आनी म्हणून आमी तेन्नाच्यान जी सिग्नेचर कॅम्पेन चालू दवरिल्ली ती अजून मेरेन आमची चालू आशिल्ली। आनी आमी माननीय राज्यपालां कडल्यान टायम मागिल्लो, वेळ मागून घेतिल्लो, अपॉइंटमेंट घेतिल्ली। आज ताणें आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ली। आमी तांकां 5000 सह्या सकट निवेदन दिल्लें आसा की हे सरकार बरखास्त करचें आनी लोकांक परत एकदां चान्स दिवचो। जो अधिकार लोकांचो आसा तो अधिकार लोकांक दिवचो की त्या अधिकाराचो वापर करून जे सरकार जशें सरकार जाय, पूर्ण वेळ जशें सरकार आमकां मेळटलें तशें सरकार राज्यान दिवपा खातीर परत एकदां अधिकार लोकांक दिवचो, परत एकदां इलेक्शन घेवचें आनी हे सरकार बरखास्त करचें। कारण हाजेर म्हाका कितें आनी उपाय आसा असो दिसना, कारण चीफ मिनिस्टर आतां पळय हे आनी कितें चल्लां कळना की सगळे मंत्री जे आसा, सगळे मंत्रिमंडळ जे आसा तेय आतां थंय वचून करतात। फाल्यां हांव म्हणटा विधानसभाच उखलून व्हरा, ती कित्याक हांगा जाय तर। म्हणून अशा प्रकारचो जो प्रकार आसा, आमी ज्या लोकां कडेन गेले आनी जाणी हेजेर सयो केल्यो, एक मनीस गोंयान आमकां मेळूंक ना। हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की आमी गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी गेल्या, म्हापसा बाजारपेठेन गेल्या, सांखळे बाजारपेठेन गेल्या, बिचोले बाजारपेठेन गेल्या, आनी आमी ज्या व्यक्तीं कडेन थंय गेले आनी सही केले, एका सुद्दां व्यक्तीन आमकां ना सही दिना म्हणून सांगूंक ना। वयल्यान सगळ्यांनी असंतोष आमचे कडेन व्यक्त केला सरकारा बद्दल आनी प्रचंड अशी संताप आनी चीड सरकारा बद्दल लोकां मदीं आसा। आनी जर हांकां दिसता हे जे गव्हर्मेंट चल्लां, गव्हर्मेंट जे सद्याचे आसा, तांकां जर दिसता आसत की आमी कितें करता ते लोकांक मान्य आसा, तर तांणी मुद्दम बरखास्त करची विधानसभा आनी इलेक्शन घेवचें। तांकां तांचें उत्तर मेळटलें की लोक कितले तांच्या सायडीन आसा आनी कितले असंतुश्ट आसा। आज जर आमी पळयत रस्त्यांची कामां अजून जावंक ना, अजून होणक्या तशें आसा। चवथी पयलीं करता म्हणून आश्वासन दिल्लें सुदीन ढवळीकारान, अजून मेरेन करूंक ना। उदकाचे प्रश्न, मागीर लायटीचो प्रश्न, अशे सगळ्या तरेचे विविध प्रश्न आसा। आनी व्हडलो प्रश्न जो आसा तो अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न आसा, अजून नोकऱ्यो भायर काडिल्ल्यो ना। मायनिंगाचो प्रश्न आसा, तांकां ते झुलयत दवरता। आनी अशा प्रकारच्या सगळ्या प्रश्नांनी गोवा ग्रासलेलो आसा। म्हणून आमी राज्यपाल सौ मृदुला सिन्हाजी हांचे कडेन आमी मागला की हाजेर विचार करचो आनी जाता तितल्या बेगीन सरकार बरखास्त करचें आनी परत इलेक्शनां घेवची। ती म्हणलेले आपल्याक कंडिशन सद्या खबर आसा कितें आसा तें। ती म्हणटा की हय थोडेशे त्रास आसा म्हणटा ती नाकारना, पुणून आपूण ताजेर विचार करता अशें तिणें आमकां सांगलां। आनी बाकीच्यो गजाली ती म्हणटा की आपूण पळयता, जे मिनिस्टर रस्त्यांचे बी आसा तिणें आमकां आश्वासन दिलां की आपूण ढवळीकाराक सांगता की रस्ते बेगींतल्या बेगीन कर, अशें तिणें आमकां सांगलां। ती मिनिस्टराक आफून हाडून आपूण विचारता म्हणून सांगला तिणें। रस्त्याचे आनी उदकाचें हे सारकें मेन गरजेचें। आनी मायनिंगेच्या विशयाचेरूय आपूण सद्या तेंच्या बरोबर चर्चा सुरू आनी तेजेरूय आपूण तेंच्या बरोबर मातशें तांकां बेगीन फास्ट कितें तें करा हें सांगतली, इतलें सांगलां आमकां तेंचे।